सौम्य तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादान भक्ती उर्बेन माना मोगाळ बापय तू आमचो पाट यादार तुझो विघ्नान वारांनी राखसो लाभय सांगात तुझो सौम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादान भक्ती उर्बेन मौना सुमेस्त आमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हूण मागता सांजूदूत देवाक समर्पण केल्लें हें पवित्र थळ जावन आसा हर एका मंगळारा हांगासर नवें भक्तीपण आमी चलोवन व्हरता आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक हांगासर जमा जाल्ल्या तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा आज प्रत्येक जावन आयचें सगळें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसात मानादी बाप मॅक्सिम पिंटो एसवीडी याजाक गवंते निरुडे फिरगजीचे आतां प्रस्तुत डिवायन रिट्रीट सेंटर मुल्की थंयसर तांचो वावर करन आसात पदराब हांगासराचे पयलीं आयला प्रत्येक जावन हांगासर मोती बेसता की हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयलां आज परत पदराब लागीं विसरलेल्या वेळार मोगान ओपोवन हांगासर येवन आयचें हें मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवंक आमचे खातीर मागोवंक आमचे संगी आसात ते देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तळयांच्या आवाजान पदराबाक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात अर्गां जावन मीस पेटयता मॅथ्यू डिसोजा आनी कुटाम बिंदूर रोनाल्ड लुसी डिसोजा लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी किन्निवळी रायमंड सिक्वेर आनी कुटाम किरेम निशा रोशल आरान्ना मूडबेळ्ळे रोनाल्ड ॲलिस लोब आनी कुटाम किरेम फेलिक्स तावर आनी कुटाम निड्डोडी अपोलिन डिसोजा किन्निवळी आयरिन रोड्रिगस किन्निवळी लिली डिसोजा थाने बॉम्बे स्टॉलिन डिसोजा मुल्की जॉसी क्रास्ता कासरगोड रॉयस्टन आनी एल्स्टन तुडम रोजलिन डिसोजा सुरतगल पिलोमिना क्रास्ता सुरतगल अभिषेक सरावो सुरतगल नवीन आनी प्रियांका बोंदेल रॉयस्टन फरायस आनी कुटाम मँगलोर प्रिसिल्ला क्रास्ता बजपे हेलेन फर्नांडीस आनी कुटाम मोडबेळ्ळे बेनिडिक्टा पायस आनी कुटाम फेजार मरिया डिमेलो आनी कुटाम ओलेन्सिया कार्मिन गोम्स मुंबई आयरिन आनी चार्ल्स पायस किन्निवळी मॉली लोबो जेपू सेलिन सरावो चिकमँगलोर जोविटा डिमेल्लो किरेम प्रत्येक तेसां बसून मीस पेडयता प्रवीण आनी जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रीस जुलियाना डिसोजा किन्निवळी बालतेर बऱ्यान जावचे खातीर मोंतू डिसिल्वा आनी कुटाम उद्यावार घरच्या आल्मा बसून मीस पेटयता मेरी रेगो किन्निगोळी गॉडफ्री आनी विरा बिंदूर जुलियाना डिसोजा किन्निगोळी प्रिसिल्ला क्रास्ता बजपे फ्रांसीस मंतेर आनी कुटाम पवित कालजावडो रॉबर्ट फ्लाविया क्लेविया वामंज्यूर तशेंच देवादीन जॉन सल्डान जात्म्या बसून मीस पेटयता लिडिया सल्डान आनी भुरगीं बॉम्बे देवादीन एंटनी एंजेलिन तावर जात्म्या बसून मीस पेटयता फेलिक्स तावर आनी कुटाम निड्डोडी देवादीन एलियास पिंटो जात्म्या बसून मीस पेटयता मॅक्सिम सोनिया डिसोजा किन्निगोळी देवादीन सेलेस्टिन डिसोजा जात्म्या बसून मीस पेटयता सोनिया डिसोजा किन्निगोळी देवादीन मोंतीन आनी कामिल डिसोजा जात्म्या बसून मीस पेटयता प्रिसिल्ला क्रास्ता बजपे देवादीन विलियम डिसोजा जात्म्या बसून मीस पेटयता जसिंता डिसोजा सुरतगल ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना जे कितें ते सवां मागणी घेवन ह्या पवित्र थळार आमी आसा ही सकड मागणी ते सवां सांजूदता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया सुमयेची मजत कृपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया मोगाचें नोव्हेंबर 14 तारीख भुरग्यांचो दीस चिल्ड्रन्स डे देखून आज ह्या पवित्र थळार आमी भुरग्यां खातीर मागता भुरग्यांक इस्कॉल आसा हांगासर येवंक साध्य ना तें आमकां समजता तरी आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वाड्यांतल्या आमच्या वळखीच्या मोगाच्या भुरग्यांचो आमी उडास करया सकड भुरग्यांक ल्हाना व्हडा भुरग्यांक सुमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया सुमयेची विस्तार आशिर्वादां ह्या भुरग्यांच्या जिवितांत वळोवन दी बोळ भलायकी सुमी तांकां दिवं दी तांचे शिका बऱ्यान करूंक जानवाय कृपा लाभोवन दी आनी सदांच तांचे संगत आसून तांची जतन करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागया तर आमी उबे रावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन
आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक प्रत्येक रितीन सांजूत देवाच्या मानाक नवें अर्पोवन आमच्या जिविताच्यो हर एक संगती ह्या भक्तिवन सांता मुखांतर सोमयाक समर्पण दिवच्याक आमी हांगासर आसा. विशेष करून आमच्या जिवितांत जोडलेलें बरेंपण आपणायलेली हर एक बऱ्यो संगती आटापोवन आनी नियाळून परत आमी ह्या पुंथळार आसा. विशेष करून आमच्या पात्रोन सांता मुखांतर सबार रितींनी आमच्या जिवितांत बरीं कामां जाल्यान देवाचो मोग वाडोवंक भावार्थांत वडावळ आपणावंक आमकां साध्य जालां. देखून आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन आमी नियाळची वाचपाय आमकां भावार्थांत दृढ जावंक आनी तिरासणेन हर एका कश्टा संकश्टा मदें पिडे सिडे आनी अडचणे मदें आमी भावार्थांत थीर जावच्याक आनी आमच्या जिवितांत देवान पाठयलेलो शेवट आपणावच्याक हर एक प्रयत्न करूंक आनी हें जिविता पयन देवाक मानता तसलें जावन मुखारसून व्हरूंक देव आमकां आपयता. तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्या मिसाच्या सुरवेर सर्व रितींनी आमच्या जिवितांत आदारलेलें उणेपण अस्कतकाय सबा रितींनी भावार्थाची वाट समकोवच्या केल्ली निराकारणी केल्ली आळसाय सगळे आमी देवाच्या पांयांतळी समर्पण दिवया. आमच्या जिवितांत बोगसण्याचो दातार जावन देव सदांच आसा. देव तसो आदार दिता. देव ताची कृपा बसयता. त्या बरोबरच्यान त्या भावार्थान आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या विधी बोवारी आमी करया आनी देवाचो आदार मागोवंक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista kakuľt Krista kakuľt Somia kakuľt Somia kakuľt. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूत त्या देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. अशें आख्य प्रितुमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वसूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जाणवायच्या पुस्तकांतलें वाचप. देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. आपणाची सैंबाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. पूण संवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताच्या आदीन आसलेल्या सगळ्यांक ताचो अनुभव मेळटा. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दगद तांकां लागचें नान. फिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यान तशीं दिसलीं. तांचे भायर सरप एक निर्भाग्य
आनी आमचे धांवन तांचो वेगळासार एक सत्यानास कसो दिसलो, पूण ती शांतीन आसात. मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी, तरी आमार जिविताचो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपल्या सवय आसून तें योग्य न्हय म्हूण ताका दिसून आयलें. भांगार उज्यान घालून तपासता तशें तांणी तांकां तपासलीं आनी ओम बलये तांकां मानून घेतलीं. तांच्या जडतेच्या दिसा तीं परजळटलीं. सरच्या मदल्यान किटा बरी तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्राची नीत करतलीं आनी परजेचेर राजवट चलयतलीं. आनी सर्वेस्परान सशनाक तांचो राय जातलो. ताचेर पातयेल्ल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विस्वास दवरतात तीं ताचे सवय मोगान जियेतलीं, कित्याक तांणी विंचून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Sporach sedan din bastolo. Servis sporachau sedan din bastolo. ताची वाकण स्तुती कळन आसता म्हज्या वंटाचेर आसतेली. सर्वेस बरोबरी म्हज्या आत्म्याक वंट पीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोषा. Servis sporach sedan din bastolo. सर्वेस पराचे दोळे नितीवंतांचेर आसा आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसा. सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडासच आळवून जोडटा. Servis sporach sedan din bastolo. Servis sporach sedan din bastolo. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ जेजू धर्मदूता लागीं म्हणालो, तुमच्या मदल्या एकल्यान जो तांबडूंक वा बकऱ्यांक सरोंक म्हूण एक चाकर दवरलो म्हूण चिंतया. तो कामांतावन फाटीं येतच वेगीन वच आनी जेव म्हणून धणी ताका सांगितवे. तशें मनशा बदलाक वच, म्हजें जेवण तयार कर, पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्हय. आपणें फर्मायिल्लें केल्ले खातीर त्या चाकराचो तो कांय उपकार बावडटा.
तशेंच तुमकां फरमायिल्लें सक्कड करन जातच तुमी म्हणा जय, कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जय आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भवना आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश करून आमची क्रिस्ती भावार्थी जिविताची चाल नियाळूंक आनी ताचे विशयांत विमर्श करूंक आमकां आज आपोवणें दिता. हर एकल्याच्या आमच्या जिविताक एक शेवट आसा. शेवट पुनर्जिवंतपणांत थंय आमी आमकां रचलेल्या बापाक एकवटचो आनी हो शेवट आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक म्हत्वाचो. जशें चालत्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांनी वा आमी वावर करच्या जाग्यार वा आमच्या कुटुंबाच्या संभ्रमांनी हर एका संभ्रमाक एक शेवट आसा, न्हय गे? जर तर आमच्या जिवितांत शेवट नातलो जाल्यार आमी खंयच्याय रितीनी कामां बऱ्या रितीन करूंक शकते ना. आज आमी हांगासर आयल्या हें भक्तीपणां दारूंक आमी आमचो वेळ हांगासर करसूंक आमी निर्धार केला, तर कितें तरी आमच्या जिवितांत बरेंपण जालां म्हणलें वळखून घेवन तो शेवट परत बळवंत करच्याक आमी हांगासर आसा. नाजाल्यार आमी हांगासर आसते ना. कित्याक आमकां खंयसरी बरेंपण आदारच्यो बऱ्यो संगती आमकां मेळटात जाल्यार आमी थंयसर वेते आसल्ले. त्या खातीर हर एकलो आपल्या जिविताच्या शेवटात येवशेन प्रयत्न करिना तर वा ताचेर आपली मोत आनी काळीज केंद्रीत करिना तर आमकां तो शेवट आपणावंक वा त्या शेवटात येवशेन पावोवंक वा शेवट आमच्या जिवितांत रुजू करूंक नीज करूंक आमकां साध्य जायना. त्या खातीर जर तर आमी आमचे दिश्ट आधुनीक संवसारांत येवशेन गुंडायली जाल्यार आधुनीक संवसार त्वरीत संगतीक अवकाश कर दिता. सबार रितीनी आमच्या जिवितांत वेगळी वेगळी सगळ्यो संगती जाय जशें चायनीज फास्ट फूड आसा. बेगीनच आमकां तें जेवण रुचीचें जाता आनी बेगीनच खावंक जाता म्हणली परिस्थिती आमच्या जिविताच्या सालींत उदेल्या. जर तर हांवें मागलें जाल्यार आजच सांजेर वा एकाच खिणान म्हज्या जिवितांत मेळा जंय म्हणली परिस्थिती सबार पावटी आमच्या जिवितांत उदेल्ली आमी पळयता. त्या खातीर थोड्यो पावटी केवल म्हज्या जिवितांत संख्यान म्हळ्यार बाय क्वांटिटी म्हणटा आमी, बाय क्वांटिटी आमच्या जिवितांत संगती जाल्यार पुरो, नाजाल्यार आमकां गरज ना. बाय क्वालिटी वा गुणांनी आमच्या जिवितांत त्यो संगती जाय म्हणल्यार आमी प्रयत्न करिना. कित्याक आमच्या जिवितांत मागणें केलें, हर एक रितीन कुटुंबाची जबाबदारी आसली. मिसाच्या बलिदानाक हांव गेलो, हेर फिरगज कुटुंबान मेरलेल्या त्या आत्मीक कार्यांनी हांव वांटेली जालो. म्हज्या कुटुंबाचो कितें मागणी आसा, सकाळी सगळ्यांची मागणी हांवें केली, तें तिरसालें. ताच्या उपरांत त्या संगती द्वारे म्हज्या जिवितांत भावार्थ वाडलो गी, तें भक्तीपण वाडलें गी. वा थंयसर म्हाका सडीत आनी सडीत मापान जेजू थंय संबंद दवरूंक तें बरेंपण जोडूंक साध्य जालें गे म्हणलें. ती क्वालिटी वा तो गूण आमच्या जिवितांत आमी नियाळन पळयना. त्या खातीर आयची दोनी वाचपां विशेश करून आमकां आमच्या जिवितांत गुणांनी तो भावार्थ आमच्या जिवितांत जोडलेलो नीज करूंक वा रुतां करूंक वा त्या भावार्थांत आमी दृढ जावंक आज सोमी आमकां आपोवणें दिता. त्या खातीर केवल म्हज्या जिवितांत दाखोवणे खातीर हांवें म्हजी जिणे समकाल्यार पावना. केवल हेरांक दाखोवचे खातीर म्हजो भावार्थ हांवें उचारल्यार पावना. म्हजी मागणी हांवें मागण्यांत वेळ करसून हांवें केल्यार पावना. पूण ताचे बरेफाद म्हज्या जिवितांत बरेंपण जाय. देखून आज आमकां जेजू वाचपा मुखांत्र बरें करचें आनी सेवेचो मनोभाव क्रिस्ती भावार्थी जिवितांत गरजेचो म्हणलें दाखोवन दिता. त्या खातीर हर एक रितीन म्हजो भावार्थ सदां न्ही दिसपट्ट्यान चालींत
हांव जियेता आसतना थंयसर बरेपणाचो संकेत देवान म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत केलेलो आसा. आमी कितली अनउपकारी आसल्यारी, आमी कितले उणेपणान भरिल्लीं आसल्यारी सर्वेस्परान ताचे आशिर्वाद आमचेर वचची, आमकां बरी भलायकी दिवन दिसान दीस आमची जिणी जिविताचे पयन मुखार सून व्हरूंक आमकां आदार दिवचो तो निरंतरी करून आसा. आनी हर एक रितीन आमी उणेपणा धरता आसतना आमी नाश जाता, आमी पयस वता, आमी देवांत आवन हर एक रितीन कठीण कश्टांक वळोवंक जाता म्हणलें जाणा आसून ताणें आमकां बोगसाण्याच्या स्पिरितान आनी आमच्या पातकांक काकुळट दिवन आमची जिणी परत ताचे सरशीन एकवट आमच्याक अवकाश करलेला. देखून जेजू आज आयच्या वांजेलांत एका चाकराचें निदर्शन दिता आनी ताच्याच जिवितांत मत्तेवाचो वांजेल अध्याय 10 वाक्य 5:5 हातूंत हांव सेवा करूंक आयिल्लो, हेरांच्या कुमकेक आदार दिवंक बरेपण करूंक आयिल्लो म्हणलें तो स्पश्ट करतात. हेरांत हांव म्हज्या जिवितांत सबार संगती जाय म्हणली आशा ताची न्हय आसली बगार भरपूर मापान देवान केलेलो त्याग सॅक्रिफीस, देवान केलेलें बरेपण ताच्या जिविता मुखांत ताणें परगट केलेलें आसा. देखून आज आमी त्या वांजेलाच्या वाचपा मारिफात आमच्या जिवितांत तो सेवेचो स्पिरीत, तें उदारपणाचें जिवीत आपणावंक सोमी आमकां आपयता. त्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत जाणवायचो ग्रंथ भोव अर्था बरीत वाचप आयच्या दिसा देवान आमकां दिला. ह्या जिविताच्या वाटेर समकत आसतना कसल्यो पुरा संगती आमच्या जिवितांत जातात आनी कसल्या संगतींनी आमच्या जिविताची परिक्षा जाता आनी कसल्या संगती मारिफात बावडटात हांवें जियेत आसतना म्हज्या जिविताक दिल्लो शेवट आपणावंक म्हाका साध्य जाता म्हणलें थंयसर स्पश्ट रितीन पिंतरायलां. पयलें वाक्य आयच्या वाचपाचें, देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो, तो जावन आसा आमचो शेवट. आनी त्या खातीर अमर जिविता खातीर रचलेल्या त्या मनशाक आपलेंच सैम, आपलेंच सारकें आनी स्वरूप ताणें दिलें म्हूण जाणवायचो ग्रंथ थंयसर विवर्सिता. त्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमकां देवान उत्तीम रचना जावन रचता आसतना ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायन आमची जिणी पवित्रपणान जियोवच्याक अवकाश करून दिला. देखून हर एक रितीन म्हज्या जिविताच्या दिसपट्ट्या चालींत परिक्षा जाता. जशें भांगार हर एक रितीन उज्यान तपासून ताचें उत्तीम मोल दिवच्या त्या भांगाराच्या गुणांनी तें नेटता, तशेंच म्हज्या जिवितांत पातकाच्या मेळपणांत अस्कत कांयत हांव समकून आसता आसतना हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत ती तपासणी जाता. तसल्या संगतींतय हांव म्हजी जिणी केंद्रीत करतांगी वा थंयत हांव जिणी बदलाप आठोवन म्हज्या सुमयातय म्हाका जीव दितेल्या, म्हज्या जिवितांत संतोश दितेल्या देवातय हांव फाटीं येतांगी म्हणली तपासणी थंयसर जाता. आनी त्या खातीर थंयसर हांवें एक निर्धार करूंक आसा की म्हज्या देवा सरशीन हांव फाटीं येतांगी नांगी म्हणलो. देखून आज मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत आसलो शेवट जो देवान दिल्लो तो आपल्या जिवितांत आपणावंक तो अवकाश दिता. आनी ताणें तें भाग जेजू क्रिस्ता मारिफात ताच्या जिवाचें त्याग आनी सॅक्रिफीस करून आमकां दिलां. ताचें अमोलीक रगत व्हरोवन आमच्या जिवितांत त्या अमोलीक रगतान संरक्षण जोडूंक, तें बरेपण जोडूंक आनी ती बदलावण आमच्या जिवितांत हाडून देवाक मानता तसली जिणी जियोवचो अवकाश ताणें दिला. आनी तसलो अवकाश आयच्या दिसा हांव आनी तुमी गळसूंक हांगासर हें भक्तीपण आदारूंक आयिल्ल्या वाचता. त्याच शेवटा दिवशीन आमची दिश्ट केंद्रीत करया. सोमयान आमकां तो कणवळो आनी दयाळ जावन आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण केलां. जायतो सांगात ताणें आमकां दिला आनी जायत्या रितीन आमच्या जिवितांत बरेपण आदर्शाक ताचो आशिर्वाद आनी ताची कृपा आमकां पाठयल्या. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेश करून आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमकां रचलेलो, आमकां ताचेंच सारकें आनी स्वरूप दिलेलो देव सदांच आमकां आदार दिता म्हणलें पातयेवन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. आमेन.
हे सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मुझे या हुंड्या वायना सवें देणी तुवें दिल्ली म्हाका तुका भेटयता सगळी आदार तुजो दितू म्हाका सांजांव तुजी सरकाळी म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमचे आदारले बलिदान आपल्या मनाकडे मेळमेक आमच्या पयस श्रेष्ठपर मानून घे. सर्वेस्परा भगवान धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयले. तेच सोडवण आमच्या आयकाळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणां जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांचे बुन्यादीर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा करोसूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशा पसोत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
बावडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास्वारी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ 14 आमच्या भगियन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुन्हा जुवानपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची खाकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परसळेत मुखामळ पळोवंक फावो खन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता एक घडीभर दोळे धांपया आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर आमी मागया जेजून म्हळें ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशी येवंक सोडा तांकां आडाय नाकात ल्हान भुरग्यांक पुटलून आशिर्वाद दिल्लो जेजू तसो आमच्या सक्कड भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांतल्या वाड्यांतल्या वळखीच्या इस्कॉलांतल्या सक्कड भुरग्यांक आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण आमी मागया हांव का मरिये देवा माये सांगाता बगेवन जुसे तिचो पती बगेवन दमदता आनी सर सांजू देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सुडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो वरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकातांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं माया मोगस आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकां शांती दियात देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हर एक रितीन बावडताच्या जिविता मरेफात आनी सर्व रितीन देवाच्या नांवाक महिमा हाडन जियोंक आपयता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी म्हजे भितर येवंकशें म्हाका फावो ना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली
जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मुझे तैं काशिता स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिघटा तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मेक जाता जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मुझे तैं काशिता स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिघटा तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मेक जाता प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा भगेवन सुद्धा देवाच्या जैतेवन मरणा पासून ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतलेल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी समेस्त आमी बसया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक परत एकटी हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरां तेस 8 वरां मीस नोवेन आनी सॅक्रामेंताचें आराधन 10 वरां थावन कुमसारां 10:15 वरार परत तेस 10:30 वरार मीस नोवेन आराधन आनी ताच्या उपरांत आयिल्ल्या सकड भक्तिकांक हांगासर जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रे भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात. थंय घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाचें त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान तुमी दिवचें. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. खुशेन कितें दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर रावंक वा प्रयोजक रावंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मदीस काजारां जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं. हांगासर मिनी हॉलांत आमच्या केंब्राल आरोग्य केंद्राची नर्स आसात. BP शुगर कोणाकी टेस्ट करूंक आसा जाल्यार थंयसर अवकाश आसा. तशेंच म्हज्या दाव्या कुशी आश्रयाच्या बिल्डिंगांत थंयसर मोगाचें आज मुडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची नर्सां दाक्तरां थंयसर आसात. वो हप्तो प्रत्येक जावन मधुमेह हप्तो म्हळ्यार डायबिटीक पिडेक जावन सुडका जोडचो हप्तो जावन आसा. आनी ह्या हप्त्यांत विशेश तरान डायबिटीक पिडे विशयांत समजोवणी तपासणी सगळ्यांनींतल्यानी चलता. तरी पूण आज हांगासर ह्या पवित्र तळार मुडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची आस्पत्रेची दाक्तरां नर्स हांगासर आसात. BP आज शुगर आज टेस्ट करतात. धर्मार्थ 35 वर्सां बरयल्ल्यांचे शुगर टेस्ट करतात. ते धर्मार्थ टेस्ट जावन आसा. तशेंच थंयसर आमकां ह्या पिडे विशयांत वा समजोणी थंयसर दितले. होमिओपॅथीक मेडिसीन वखद दितले आनी कसलें खाण आमी खावयेत त्या विशयां ती आमकां समजोवंक दितली. त्या देखून कोणायकी हाचो फायदो जोडूंक मौन आसा जाल्यार तुमी आश्रयेच्या क्लासरुमाक वचून थंयसर हें जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. मोगाचेनो आनी एक विशेश कळोवणी. हें पवित्र थाळ प्रारंभ केल्लें बाप स्टॅनली पिरेरा आनी ताचो 100वा जल्मा दीस
पोरवां 13 तारखेर फाल्यां न्ही पोरवां ब्रेस्तारा बाप स्टॅन्ली पेरेराक 100 वर्सां संपतात जल्माचो दीस ते हांगासर नात पूण सर्गार तांचो जल्मा दीस संभ्रमतना हांगासर ह्या पवित्र थळार तांचो उगडास काडचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. जर तर हें पवित्र थळां आसा जाल्यार तांचे वरवीं आनी तांच्या मागण्याचे सकत आनी आजुनी आमी पातयेता ह्या पवित्र थळा खातीर सर्गार तो विशेष विनंती मजत करना आसा. त्या देखून हांगासर पोरवां 13 तारखेर ब्रेस्तारा 10 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आमी पेटयता आनी तांच्या आत्म्याक शांती मागता. ह्या पुंताळाचो आदलो विगार रेक्टर मानदी बाप बाजील वास हे मिसाचें बलिदान हांगासर पेटयतलो. ताचे उपरांत पदराप हांगातावन वर्ग जावन तो बेंदूर पिर्गजे गेल्लो. त्या देखून बेंदूर पिर्गजेचो विगार मानदी बाप वाल्टर डिसोजा त्या दिसा देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां हांगासर दितलो मोगाचें नांव. ताचे उपरांत मीस जाल्ल्यांत आमी ताच्या पोंडा लागीं वचून थंयसर एक मोठी मागण्या विधी चलोवन ताच्या आत्म्या खातीर मागतले हांव. ताच्या उपरांत 11:30 वरार हांगासरच आमच्या पाद्राबाच्या घरा मुखार इस्कोला मुखार एक वैदिक कार्य आसा आनी ताच्या आत्म्या ताच्या विशयांत बरें उलोवचें एक कार्यक्रम आमी मांडून हाडला मोगाचें 11:30 तावन 12:30 वरां पर्यंत आनी 12:30 वरार आयिल्ल्या सकट भक्तिकांक परत हांगासर जेवणाची वेवस्था आमी करतले हांव. त्या देखून 500 लोकांक जेवण आमी रांदता. त्या देखून तुमी मोगाचें भक्तिकां हरी एका मंगळारा हांगासर येतात ह्या नोवेनांत भागीदार जातात. त्या देखून तुमी आमचो एक वर्तो वांटो जावन आसात. त्या देखून आज तुमकां विशेष आपोवणें दिता कित्याक आमकां 6 दीस नातले वार्शीक परब जाल्ली मात आनी ताच्या पटापट हें त्या देखून ताच्या कुटुंबाची येतात पाद्रापाच्या कुटुंबादारां तांकां आमी आपोवणें दिलां पाद्रापांक आमी आपोवणें दिलां आनी तुमकांय आज विशेष आपोवणें दिता. त्या देखून ब्रेस्तारा तुमी 10 वरार हांगासर येवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन ह्या देवादीन बाब स्टॅन्ली पेरेरा ताच्या आत्म्या शांती मागून ताचे तावन विशेष बेसांवान जोन घेवंक एक अवकाश ताचे उपरांत निकेबल्या सुवातेर आमी मागणें करता. ताचे उपरांत चलचें तें एक नुडी नमाना म्हणलें एक कार्यक्रम कन्नडा भाशेंत आमी चलोवन व्हरतले. सकट धर्माचे प्रतिनिधी हांगासर आसून हांगासर उलोवप मंडन करतले. ते देखून तुमी ह्या व्हड्या संख्यान हांगासर येवन ह्या कार्यक्रम यशस्वी करूंक हांव तुमकां परत आयच्या दिसा आपोवणें दिता. हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटिंगां चलतात जिंगोन आमाल पियोन्याक वळख जाल्यांत तांकां ह्या मिटिंगांक आयिल्ल्या वरवीं जायतें बरेंपण लाभतात. त्या देखून तुमी वा तुमच्या कुटुंबाची वळखीची कोणी ह्या आमाल पियोन्याक वळख जाल्लीं आसा जाल्यार ह्या मिटिंगाक हाजर जावंक प्रोत्साह दिवंक हांव तुमकां उलो दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर केल्ल्यांची नांवां वाचूं सांगतना तुमी मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मानदी बाप मॅक्सिम पिंटो SVD हांच्या तावन मानाची वाद घेजय म्हूण हांव उपकार मागतां. आयच्या दिसाचें नॉन वेज जेवण स्पॉन्सर केलां देवदीन अल्फोन्स आनी सेवरीन पिंटो हांच्या देवदीन ती उगडासाक तांच्या कुटुंबाच्यांनी पवित्र काळजा वाडो तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवची. तशेंच रोनाल्ड लुसी डिसोजा लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी किन्युगोळी तशेंच देवादीन रॉबर्ट आनी लिली डिसोजाच्या उगडासाक तांच्या भुरग्यांनी आंजेलोर हे जेवण आज कुमोक केल्या. एक नांव नकामदानी किरेम मॅगदलेन डिसोजा सुरतगल आल्बन ॲडलिन लविना निड्डोडी नांव नकामदानी एकदानी पेरमोदे लिली डिकॉस्टा मुंबई ब्लू लेडीज सलून बेंदूर नांव नकामनी एकदानी मुंबई नांव नका आनी एकदानी निर्मार्गा डॉलरेस डिसोजा मुंबई नांव नकामनी एकदानी पवित्र काळजा वाडो. जर तर कोणी आसा जाल्यार एकडी उठा मुखार या मानाची वाद घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. दान दिल्ल्या सर दानीचो आयच्या दिसा हांव उपकार बावरतां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां सांजूद उरता देव मारिपात तुमच्या बऱ्या मनाक तुमच्या कुटुंबान वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये हांव विशेश तरान मागतां. सकण आमी दिंबी घालया वाती वांटल्या फादर तुमकां देव बरें करूं. आतां सांजूद उरता देवाच्या मनाक नवेन आमी चलोवन व्हरया. पात्रो सांजूता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रो सांजूता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रो सांजूता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो सर्गीन समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता
बघून सुता देव सर्गराजान जेजूच्या जुवानपणाच्या महिमेत असून आमचे बसत विनंती करता. सांजूद देव आणि सान भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींचे माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आम्ही सांगता मागिया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराणे सोवड भाव तुका आम्ही आमचे मागणे भेटयता. तुका आणि धर्मदत्त जोता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागडी आम्ही उगडास करता. बघेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वचता. तुज्या कुर्साच्या मनाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरील देवा बापाक निरंतर होगळाप लाभता आणि समेस्मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उद्देशी तू आता खरोच आमचे मध्ये आसाय म्हणून आमी सत मानता. तुझ्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे देईन देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आता आमी बघून जुतात देवाच्या विनवणेन तुझे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुझ्या दैवी कुशाप्रमाणे तू जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. येजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सरमचे पातेने आमी तुजे देईन दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूद उतात देवाक मागणे. या संसारी जसो सैर आणि धर्म जावन असलेल्या बघून जुतात देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाण जाल्लोय. ताच्या सोडवणीचे स्वार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्टासनींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो दुख्खे रिती शारुती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पोन शेता पातेनीन आयला. सकड आमी बसया मोगाचे न्हू. ह्या पवित्र थळार आज मागच्याक 7 जाणांनी तेसावां दान दिल्लीं आसात. ही तेसावां ह्या घडये हांव वाचूं सांगतना तुमच्या काळजा मनान कितें तेसावां घेवन ह्या पवित्र थळाक तुमी आयल्यात. ही सकट तेसावां सांजूद उतात देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. व्हडा पातेनीन बावार्थान आमी मागया. 18 जाणां बरी भलायकी भाव जावच्या खातीर, 14 राग उणें जावच्या खातीर, 12 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर, 15 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम भाव जावच्या खातीर, एकल्याक आमाल पिवोवनी सिगरेट आनी पार्सोयेतां सुटका मेळच्या खातीर, 12 जाणां शिकोवन बरी मौत आनी जानवाय भाव जावच्या खातीर, 14 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी भाव जावच्या खातीर, 18 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्या खातीर, 6 जाणांची शिराची पिडा गांठीची दुखून जावच्या खातीर, एकल्याचें विजा स्टॅम्पिंग बऱ्यान जावन पासपोर्ट हातां मेळच्या खातीर, 6 जाणां जागो बऱ्या आम्हाला विकोन वेच्या खातीर, एकल्याक फ्रॉड केजीन घाल्ले पयशे फाटी मेळच्या खातीर, 5 जाणां भुरग्याचे दाणे फावो जावच्या खातीर, 12 जाणां कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर, 6 जाणां आमाल पिवोवनी थावन सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याच्या तोंडांत आसले अल्सर गुण जावच्या खातीर, त्या कडेन दिल्ले पयशे बऱ्यान फाटी मेळच्या खातीर, एकल्याचे वेरिकोस वेईन पिडे थावन सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याक सियाटीक नर्व कठीण दुखी थावन सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याचे हायपर हार्मोनिस थावन सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याक माट मंत्रा करतले थावन सुटका मेळच्या खातीर, एका कुटुंबांत आसले सत समस्या परिहार जावच्या खातीर, एकल्याचे बिझनेस बरें चलच्या खातीर, एंग्जायटी प्रॉब्लेम थावन एकल्याक सुटका मेळच्या खातीर, वायट सटके थावन राखून व्हरच्या खातीर एकल्याचे वर्टिगो प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर, 30 आनी 2 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागो सांगला मोगाचे न्हू. हाचे सांगता एकल्याचे BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर, एकल्याच्या पोटांत दूख आसली ती गुण जावच्या खातीर, एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके पासत 50 वर्सांचो तरणाटो मस्त समस्यांचा मांडला ताका सुटका मेळच्या खातीर, एकलो कुमसार जायनासतना मस्त वर्सां जालीं ताणें एक बरें सुटावें कुमसार जावच्या खातीर, एकल्याचो जागो बऱ्यान दिवन आनी जागो बेगीनच नांवार जावच्या खातीर मागो सांगला, एकल्याक स्किन एलर्जी जावन गुण जावच्या खातीर, एकल्याक गॅस्ट्रीक एसिडिटी जावन गुण जावच्या खातीर, एकल्याचे माथ्याचे केसरचे रावच्या खातीर, एका कुटुंबांतले समस्ये शांत जावच्या खातीर, समस्ये तावन सुटका मेळच्या खातीर, PCOD प्रॉब्लेम एकल्याची गुण जावच्या खातीर, एकल्याक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर, 10वे क्लासी एका भुरग्यांक बरें शिकोवंक शिकले मतीन उरची करपा मेळच्या खातीर, एकल्याचो फ्रॅक्चर जालो हात सरको जावच्या खातीर, वेरोनिका म्हणल्या भयणीक फ्रॅक्चर जालो पांय सरको जावन चलची करपा मेळच्या खातीर, एकल्याक मोबायल एडिक्शनान सुटका मेळच्या खातीर, एका भुरग्याक शिकोवंक मती उसवार शिकले मतीन उरची करपा ताच्या वडिलांक विधेयी जावन कालतो जावन जिवची करपा मेळच्या, एकल्याची नर्व्स पेन आनी जॉयंट पेन गुण जावच्या खातीर तांच्या सगळ्या तांच्या कुटुंबांत समियान राखच्या खातीर मागोवंक सांगला,
विना रोड्रिगस म्हणल्या भयणीक बरी भलायकी आनी दुबायंत एक बरें काम पावो जावचे खातीर मागोवंक सांगला. राजेश पिंटो ह्या भावाक कामाची इंटरव्यू दिल्या कॉल येवच्या खातीर मागोवंक सांगला. जेसिंता म्हणल्या भयणी गोल्डन विजा मेळच्या खातीर. आलीस 82 वर्सांची तिच्या बऱ्या भलायके खातीर. विल्सेंट बरें काम आनी बरें एक सांगातीन मेळच्या खातीर. ॲलन लस्त्रादो आनी एलिटा डी सिल्वा तांकां भुरग्याचें देणें प्राप्त जावचे खातीर. रोस्लिन म्हणल्यार आमच्या भयणीक ताचें जॉब परमनंट जावच्या ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगला. रिटा जेडन आनी कुटुंबाची तांच्या बऱ्या भलायके खातीर तांच्या तेसां खातीर मागोवंक सांगला. रोस्लिन ताच्या आवय प्रितीक बरी भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. एका मलगडी भयण भलायकी तिका बरी मेळच्याक जाग्याचे समस्या इत्या जावच्या तिच्या आनी कुटुंबांत सगळें बरेपण येवच्या खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगला. तिचे खातीर आमी मागया. एका चरक्या भुरग्याक शिकोवंक बरी मौत मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. त्या खातीर ताचे खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू एका जोड्या खातीर मागोवंक सांगला. बरी भलायकी तांकां मेळच्या खातीर वायट सवयेतां सुटका मेळच्या खातीर एकल्या खातीर मागोवंक सांगला. ह्या सकड त्या सवां खातीर आमी मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी आमच्या कुटुंबा खातीर आमी समया लागीं आमच्या कुटुंबांनी जें कितें बरेंपणें जावंक आसा तें सगळें बऱ्यान जावचे खातीर आमी मागया. आनी प्रत्येक मजत आमच्या काल जमनाचे त्या सवां सुमयाच्या पांयांतळ समर्पण करून संजुदता देवाची मजत आमी मागया. अरदान तुका सुमयान जेसू, वंदन तुका सुमयान जेसू, महिमा तुका सुमयान जेसू, स्तुती तुका सुमयान जेसू, होगळाप तुका सुमयान जेसू, प्रणिपा तुका सुमयान जेसू, जय जय तुका सुमयान जेसू. हालेलुया 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 मंगळा जेसू. यगडे या सकड त्या सवा मागणी तुझ्या पायांत समर्पण करता. या भाऊबिनीक तुझ्या पायांतळ समर्पण करता. तांचे तुझे विस्तार आशीर्वाद आहोत. तांणी मागिल्लें बरेपण ह्या पवित्र तळांत हांव तांच्या आनी तांच्या कुटुंबांत वाळून दी म्हणून मागता. मदीं उजवाद दी सोमया भलायकी दी कुडीची सगळें बरें जावचे खातीर तुजी विस्तार आशीर्वाद हो सोमया. सगळे समस्या निवासच्याक तुजी विस्तार आशीर्वाद हो सोमया. तुजी काकूल दाखय मजत दाखय सोमया. आमच्या संगत तूं राव सोमया. आमच्या कश्टा तुका वेळा आमच्या बगलेक तूं राव सोमया. तुजी मजत आमकां दी सोमया. सांडून घाली नाका. तुज्या भुरग्यांक सदांच राग सांबाळ चलय सकड बरेपणांनी आशिल्लें ह्या पवित्र तळांत तांच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून सोमया. ह्या कडेन व्हडा पातयेन भावार्थान सांजूद उतात देवाची मजत माग हांव तुजे कडेन मागता. ब्लेस देम लॉर्ड जीसस, anoint them Lord Jesus, heal them Lord Jesus, may your mighty power flow, enlighten their minds Lord Jesus, be with them Lord Jesus, guide them Lord Jesus, protect them Lord Jesus, lead them Lord Jesus, may your mighty power flow. Hallelujah 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 hallelujah. दिंबी घालया. म्हज्या मतीर काळो कादन म्हजो भावार्थ दंडलोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तो तुज्या आपोस्तले पदवेन पयस जावं दे. हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायतान हांव तुका उलो मारता. अशा संडल्या बरोबर सदींचे खेरीत तेणें तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे गुटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदासन वर. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमया जेजूचें महिमेवन नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. एक घडी भर दोळे धांपिया. ह्या पवित्र थळार आमकां मेळच्या मोतीच्या समाधाना संतोषा खातीर, कुडीच्या भलायके खातीर, आत्मीक ददोसपणा खातीर, आमच्या जिवितान घडच्या त्या आश्चर्या अद्भुतां खातीर धन्या देवाक सांजुदूतात देव मारी पात आमी अर्गां दिवया. सांजुदूतात देवाक ह्या पवित्र तळाचो पत्रोन जावन दिल्ल्या खातीर प्रत्येक जावन स्टॅनली पेरेरा बापाक आमकां ह्या पुंतळाचो संस्थापक जावन दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाचो उपकार आमी आठोवया. एकल्याक परगवांचे पैन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर तो अर्गां दिता. एकल्याचे बलतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर ते अर्गां दिता. 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक भाव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याक किडनींत आसलो फातर नापायस जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. 4 बऱ्या सांबाळाचें काम भाव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 12 जाणां बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक बऱ्या बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याचे कॅनडाचे PR फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. दोगांचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. 12 जाणां मागलो प्रत्येक उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. ह्या सकड भोंवडां सांगता आमी मागतना सांजुदूतात देवा मारिपात मजत आमकां लाभल्या, बरेपण लाभल्या, आश्चर्य अद्भुत आमच्या जिवितान घडल्यान ह्या सकड बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिता तुका सोमिया,
सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मन तुझे उपकार तुझो बावडो भरला व्हडा आनंदा अर्गादिता सुखा सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावंडा बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया. सर्वेस्परा पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया. सर्वेस्परा पिडेस तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरां नर्सांक आनी सेवकांक पाव. आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया. सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया. सर्वेस्परा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी. आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया. सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया. सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यान जे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया. मोगळा बापाक गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांचें आसत तुज्या भुरग्यांची काकूट कर. तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया. दयाळ बापा फावो ते जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सरमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय. तांकां बरें जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सरकाजारी जोड्यांची बिरमत पाव. तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें पळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर. तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया. सर्वेस्परा भुरगीं तुज्या खुशीचें फळ लग्न जिविताचो फळ जावन ह्या वडिलांक तुवें दिल्ल्या भुरग्यांच्या देण्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. तुका आमी दिन वाचता आनी आज ह्या सक्कड भुरग्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. ह्या सक्कड भुरग्या बाळांचेर तुजे आशिर्वाद आवत बळ भलायकी तांकां दी. मोतीक समाधान संतोष दी. तांचे शिगा बरें शिगो करपा दी. सदांच तांच्या सांगात रावन तांची जतन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया. सर्वेस्परा विविध पिडे शिडेक समस्याक वळख जावन कश्टांच्या सक्कड भुरग्यांक अनाथ भुरग्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. बऱ्या मनाच्या मनशा मारी पात तांची तांकां जतन तांकां मजत करपा लाभय म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया. मोरये पिडेस्तांच्या भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आय नमारणी कागोदीचे माय नमणमच्या जिवा अमृतनी भरोशा तुका आमी लो मारता. आमी पद सेवेची बाळकां या तुज्या कोणांत आसता. आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता. तो तुमचे शेकाये ते तुजे कागुते दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे कशें सदैव पावल जेजू आमकां दाखय. ये दाळे मोगळे दुलभी ओंकारी मोरये भगवंती देवाचे माय बसो विनंती कर. पिडेस्तांक बसो मागणे आमचो उजवात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया. मगाच्यान ह्या घडये तुमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार ह्या घडये विशेष भावार्थान पतीनी तुमचे खातीर मागा. मोतीक समाधान ना संतोष ना बरेंपण ना मागा. ह्या घडये तकलेचेर हात दवर. तशेंच हेर पिडेस्त भावना सवडास काडा. जे कोणा खातीर मागोवंक खुशी वतात पिडेस्त भावना खातीर तांचे खातीर ह्या घडये विशेष तरान त्रिएक देवाक आमी उलो मारतना त्रिएक देवाक महिमा दितना ह्या सक्कड पिडेस्त भावना खातीर आमी मागया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सोडका सोडून दिवच्या धडलोय. महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कद मनशा थंय घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करूंक तुवें कशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळा ती पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया दाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकारणीचे दाल दीस घाल. तुवें रसल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेन लिंगून जावन वेगीनच तांणी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वे. आमेन. सोमयाचे नावी आमचो आदार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया दयाळ सोमया बाबाच्या बुजवण धरा. तुझी मीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागताव. पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बोडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेकाक चूक समजून आनी मनाभेद पयस करून एकामेकाक काळजान तावन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी.
आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ स्वामी सदांच तांचे संगता राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवं दीत. जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपसान आनी काकुळटीन वागोव. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिव. देवाचो एकलो स्पूत जेसू ख्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे संगता आसा. तो आमचे सोबे रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमची राखवण करूं. देवा पवित्रत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे दयासचे सर्व वायट बसमोन उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदा आसो. मोगाचेनो दिमेर समीराविया मुगलो थोडो वेळ सक्रमेंतांतल्या आराधनान करसूंचो. ह्या वेळा विशेष तगान परत आमच्या त्या सवंगारी मागया प्रत्येक जावन त्रिशांताक बरी भलायकी मेळोवंक आनी एंग्जायटी प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर. सरिताक बरी भलायकी भाव जावंक आनी तकली पडापड हातपाय दूख गूण जावं एका चली ताच्या सर इरादे पासून मागोवंक सांगला. हे सकड त्या सवां खातीर परत आमी मागया आनी आमची त्या सवां समर्पण कर. ह्या आराधनांत आमी वांटेली जावया. ये देवा बापा तू सगीच्या सरपोडून तुका नमन करता. आराधना आनी वंदन करू. जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधना आनी वंदन करू. जीवन हे आमचे समर्पिता. ये जेजू ख्रिस्ता तू सगीच्या सरपोडून तुका नमन करता. आराधना आनी वंदन करू. जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधना आनी वंदन करू. जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र तू सगीच्या सरपोडून तुका नमन करता. आराधना आनी वंदन करू. जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधना आनी वंदन करू. जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 आराधन स्तुती मान आणि महिमा तुका वरीस मुलांचे मान तुवें आमकां फोव केलाय. ह्या पुणतळार आमकां हाडून तुज्या आशिर्वादाचेर वतलाय. तुजो दैवीक आशिर्वाद आमचेर पाठोवन ही आमची जिणी पवित्र करूंक अवकाश दिलाय. हालेलुया हालेलुया
कीर्तन 30 आणि 4 वाक्य 1-3. Psalm 34 verses 1 to 3. सर्व काळ सर्वेस्पराकर गांदितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो वडवीक वसारता. कल्ती हें आयको आनी संतोष भोगो. म्हजे सोबे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोवन ताच्या नांवाची स्तुती करुया. मोगाच्यानो, कीर्तनगार आमकां आयच्या दिसा विशेश करून सर्वय काळी आमच्या जिणेच्या हरी एका मेठांनी आमकां रसलेल्या आमकां पोसतेल्या धन्या देवाक अर्घां दिवंक ताका दिनवास पाठोवन आमच्या जिवितांत केल्ल्या वर्थ्या कामा खातीर अर्घां दिवंक उलो दिता. आनी आयच्या ह्या बागी दिसा सांजूता देवाच्या मनाक नवेन करून ह्या पुंतळार जेजूचे हाजीरपण खरेपणी भोगचें आमकां ह्या आराधना द्वारी सर्वेस्पराचे हाजीरपण आमचे बोवारी आमच्या जिवितांत आमच्या हर एका संगतींनी अनुभव करच्याक देवान आमकां फावो केला. दिनवाशी काळजान ताका आमी अर्घां दिवया, कित्याक तो आमचो रसनार आमच्या जिविता सुदनी आमची जिणी मोगान पोसो. हर एक रितीन आमच्या जिवितांत कणवळाय आनी दयाळाय दाखोवचो. आमच्या जिवितांत सोडवण फावो करचो. आमची जिणी अर्था बरीत रितीन जियोवच्याक सर्व रितींचो आदार पाठोवचो. जेजू आमचे मदगात आसा. सर्व रितींनी आमची जिणी सोमयान ताच्या संगातपणान पवित्र केल्या. सदां दीस सर्वेस्पराची महिमा गावचे आमचें कर्तव्य म्हणलें. कीर्तन गरायच्या दिसा आमकां स्पश्ट करता आसतना देवान आमकां हर एक आमच्या जिवितांतल्या संगती मदगात हो वेळ ताचे संगी करसूंक फावो केला आसता. ह्या वेळा विशेश करून सोमयाचें आराधन आमी करया. जायत्या रितींनी सोमयाचें आराधन केल्ल्यांत, सोमयाची स्तुती वाखाणल्ल्यांत, सोमयाच्या स्तुतयेन आनी हर एक रितीन ताच्या बेसांवांनी बरोवन आमची जिणी बरी जाल्ली आमी अनुभव केला. आनी त्याच भरवशान परत आज ह्या वर्त्या बागी दिसा आमी हांगासर आयल्या. आयच्या दिसा पवित्र सभा सामार्टिनाचें स्मरण करता आसतना विशेष करून ताच्या जिविताचें प्रेरण आमच्या जिवितांत देव पाठयता. एक सोजेर जावन सैनांत आपली सेवा दिवन आसतना, हर एक रितीन आपल्या जिवितांत अनुकूलवंत तो जावन आसतना, हर एका रितीन आपल्या जिवितांत ग्रेस्तकायेची मेटां ताच्या जिणये बोवारी आसतना, आपल्या जिवितांत आसल्लें उदारमनाचें बी एक ताच्या दगल्याचो एक कुडको पेल्याक दिवचे मारिफात आपल्या जिणयेंत सोमयान केल्लें बरेंपण ताणें पेल्याक केलें. आनी त्या खातीर हर एक रितीन सपनांत जेजू दिश्टी पडोवन ताच्या जिवितांत परिवर्तन येवचो अनुभव ताका जालो. सगळें ताणें सांडलें, सोमया खातीर तो जियेलो. आनी हर एक रितीन आज आमकां पवित्र सभा ताचें स्मरण दिता आसतना आमी आमच्या दिनवाशी काळजान ह्या आमच्या सोमया सरशीन आयल्या. हो आमचो सोमी निरंतरी आमचे संगी आसा. संवसाराच्या अंतकाळा पर्यंत हांव तुमचे संगता आसतलो म्हणली भासवणी ताणें केल्या. त्या खातीर निरंतरी म्हज्या जिवितांत असो आदार मागता आसतना, म्हज्या जिणयेचें समर्पण करता आसतना म्हज्या जिणयेंत तो येता. म्हज्या जिणयेक ताचो सांगात दिता. म्हजी जिणी बळवंत करता. कंगाल जायनासतना, भिरांतेन बरनासतना दैवीक कृपेन म्हाका तो आवरत करून ताच्या मोगान आरावन धरता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हें आराधन करता आसतना विशेष करून आमच्या जिवितांत सर्वेस्परान केल्ल्या बऱ्या कामा खातीर ताची स्तुती गावया. कित्याक तो आमचो सोडवणदार, तो आमचो जीवदातार. हर एक रितीन आमचे संगी तो आसा. देखून ताची आमी स्तुती गावया. मोगळा सोमया, तूं जावन आसाय आमचो सोमी आनी सोडवणदार. हर एक रितीन आम्हा सर्वांचें बरेंपण आशेवन मनशा रूप घेवन ह्या संवसारी तूं आयलोय. आमकां तुज्या मोगान भरलें आनी सर्व रितीनी हेरांची सेवा करच्याक आनी खालतीकायेच्या स्पिरितान बरोवन
आपणाचे मिसांव करच्याक तुवें मोगळा सोमया तुज्या जिविताचें निदर्शन आमकां दिलें. माते वसुवांचे अध्याय 10 वाक्य 5:5 मनशा पोत हेरांनी चाकरी करी सय म्हूण येवंक ना, बगार आपणेंच हेरांची सेवा चाकरी करी सय म्हूण, आनी सुमेज तांची सोडवण पासत आपणाचो जीवच दी सय म्हूण आयला. म्हणल्यार उतरां मारी फात हरी एकल्याक मोगळा सोमया तुज्या संवसारी मिसावाच्या पैणाची रूच तुवें दिली. त्या संवसारी पैणान देवा बापाचो मोग कितलो आटापुल्लो आसा तें तुवें स्पश्ट केलें. आनी त्या द्वारे म्हज्या जिवितांत बरवशाचें किरण जावन तूं आयलो. सोमया, हे म्हजें जिवीत चमकता आसतना सदांच तूं आसाय म्हणली खात्री म्हाका दिताय. म्हज्या जिविता पैणार बरवसो जागोवन सदांच हांवें निराशी जायना जावच्याक म्हजे संगी तूं आसाय म्हणलें बासावणी करताय. वय सोमया, असल्या सेवा साखरेच्या कलत्या स्पिरितान बरोवन हेरांच्या गरजांक पावचें आनी तुज्या मोगान बरोवन ओमतोंक वाजिणी परिवर्तनाक आशेतेल्या हरी एकल्याच्या जिवितान तुवें सर्गीच्या राज्याच्या वैभवाचो अनुभव दिलो. सोमया, आज हो कृपेवाळो अनुभव करूंक सांजूत देवाक समर्पण दिल्ल्या ह्या पुंतळार तुजे समकार दिंबियांनी हांव आसा. तुजे संगी हो वेळ करसून म्हज्या जिवितांत कितें आसा तें तूं जाणाय, तरी म्हज्या जिवितांत हांव उचारूंक हांव आयलां. सोमया, सबार रितीनी हांगा आयिल्ल्या वेळार तुजो आदार मागिल्ल्या वेळार दिंबियांनी पडोवन म्हजें जिविताचें समर्पण केल्ल्या वेळार म्हजी जिणी उदरगतेच्या पावंड्याक पावल्या, भवार्थांत रड जावंक शकल्या, बरवशाची जावन उत्तेजीत जाल्या आनी हरी एक रितीन तुजो मोग भरपूर मापान म्हज्या काळजांत हांवें अनुभव केला. वय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जायत्या रितीनी ह्या आमच्या सोमयांत हांव आमी बरेपण जोडलां. जायत्या रितीनी ताचो सांगात आमच्या जिवितांत लाभिल्लो आसा. जायत्या रितीनी आमच्या सुमयान आमकां ताच्या मोगान आरावन धरला. तर ताका आमी अर्गां दिवया. तुमची जबाब जावं दी. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. आमकां जिविताचें देणें दिवन तें सोबोवन फुलोवन परमळीक करूंक फावो केल्ल्याक क्रिस्ती जिवीत लाभोवन तें कृपेन बरोवन एक खरो आनी बरो क्रिस्तांव जावन तुका साक्ष दिवंक फावो केल्ल्याक क्रिस्ती कुटुंबांत आमकां जियोवचें भाग फावो करन वडिलांचे जतने काल तें वागोवन कुटुंबांत दिनपणाचें, दयाळायेचें, सोंसणीकायेचें, कणवळायेचें आनी मोवाळायेचें काळीज आसा करूंक फावो केल्ल्या खातीर आमच्या शेजारा वाड्यांत, समाजेंत, संघ संस्थांनी वावुरतना बरें करन वायट सांडून आमचो उजवाड हेरां मुखार परजळावन देवाक महिमा दिवंक फावो केल्ल्याक आमच्या बऱ्या करण्यांचो उजवाड मनशां मुखार परजळावंक आनी तूं आमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन लोकांक सर्गीच्या बापाक महिमा दिवंक फावो केल्ल्याक आमकां हरी एकल्याक बरी भलायकी दिवन वावरांत यशस्वी लाभोवन मतीक समाधान दिवन आमचे भितरलीं विविध देणी उजवाडांक फावो केल्ल्याक आमची सर्व योजना शेवटी पावयिल्ल्याक आमच्या वावराक आनी कृशेक फावो तो फळ दिल्ल्याक अनवरां आनी पिडे तावन आमकां राखल्याक हे आमचे अर्गां स्तुती आनी हेर सबार आमच्या काळजांनी अर्गां स्तुती आनी दिनवास पाठोवची उतरां आसात. ती सगळीं सांगाता मेळोवन एका गिता द्वारे आमी गावया. दयेकन आमी बसया, सर्वेस्पराक जयकार करया, ताच्या नांवाक महिमा दिवया. म्हणल्या गिता मारिफात देवाक आमच्या जेजूक आमी अर्गां दिवया.
सर्वेस्पराक जयकार करिया ताच्या नावाक महिमा दिवया पदवी महिमा ताची वर्णिया व्हडा ताळ्यान आमी गावया सर्वेस्पराक जयकार करिया ताच्या नावाक महिमा दिवया पदवी महिमा ताची वर्णिया व्हडा ताळ्यान आमी गावया कृत्या ताची पळे गावया ताच्या माना कृत्या ताची पळे गावया ताच्या माना दुस्मांताचे मुखासर पडता वैभव तसो पळ्यो वंदिता दुस्मांताचे मुखासर पडता वैभव तसो पळ्यो वंदिता Alleluia, 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 alleluia. ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकणया ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकणया ताच्या नावान उबारया जीनभर ताका वाकणया कीर्तनांनी स्तुती करया मोलादीन मुक्ता सोनियाळया ताच्या नावाक हात उबारया जीनभर ताका वाकणया कीर्तनांनी स्तुती करया मोलादीन मुक्ता सोनियाळया कृत्या ताची पळे गावया ताच्या माना कृत्या ताची पळे गावया ताच्या माना दुस्मांताचे मुखासर पडता वैभव तसो पळ्यो वंदिता दुस्मांताचे मुखासर पडता वैभव तसो पळ्यो वंदिता Alleluia, 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 alleluia. ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकणया ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकणया ताच्या पाकटाचे सावळे दिता सर्वांक तो विशे उलो मर्या ताका सरा आता आनी जिणी सरस ताच्या पाकट्याचे सावळे दिता सर्वांक तो विशे उलो मर्या ताका सरा आता आनी जिणी सरस कृत्या ताची पळे गावया ताच्या माना कृत्या ताची पळे गावया ताच्या माना दुस्मांताचे मुखासर पडता वैभव तसो पळ्यो वंदिता दुस्मांताचे मुखासर पडता वैभव तसो पळ्यो वंदिता Alleluia, 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 alleluia,
हालेलू हालेलुया तळयो पेटून आम्ही गाऊया महिमा ताची वाकण्या तळयो पेटून आम्ही गाऊया महिमा ताची वाकण्या तळयो पेटून आम्ही गाऊया महिमा ताची वाकण्या हालेलुया 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 जीवित आपण हालेलुया हालेलुया कीर्तन 30:4 वाक्य 4-5 Psalm 34 verses 4 and 5 सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परचळटले लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात वय सदांच म्हज्या जिविता पळयणार हांव तुका सोदतां सोमिया हर एका घडये म्हज्या जिविताच्या मेटांनी नितळ काळजान आनी कालत्या काळजान तुजो आदार मागता आसतना तूं म्हाका जाप दिताय सोमिया कीर्तनकार सर्वेस्पराचेर नदर घालूंक उलो दिता आसतना आनी त्या हाजीरपणान हांवें उलो मारता आसतना म्हजे मुखामोळ परचळटलें तो दैवीक अनुभव म्हज्या जिवितांत जोडूंक म्हाका साध्य जातलें म्हूण तो उसारता तीच परसळावची जिणी तीच देवाक मानता तसली देवाच्या होगळीक एक पात्र जाल्ली जिणी हांवें सोडच्याक त्या जिविताक देवाचो आधार मागोवंक तुजो सांगात आपणावंक हांव तुजे सरशेन आयलां सोमिया खरी एक रितीन तें परजळचें जिवीत इस्रायल परजेक देवान फावो केलेलें तांच्या जिवितान सदांच विश्वासीपणान देवा बापा काल जावंक दिल्लो आदेश सदांच तांणी पाळच्यांत जिणी करशिल्ल्या वेळार तें पवित्रपण तें परजळावचें जिवीत तांकां लाभतलें म्हणलें ताणें स्पश्ट केलें मोगळ्या सोमिया तुज्या संवसारी येण्या मुखांत्र सगळो संसार संतोसलो परजळच्या त्या नखेत्रा मारिफात तो सर्गींच्या वैभवाचो उजवाड सगळ्या संवसारार फांकलो निराशी जाल्ल्यांच्या जिवितांत बरवसो आसा म्हणलें देवा बापान तुज्या जिविताच्या येण्या मुखांत्र तुज्या जल्मा मुखांत्र संवसाराक दाखोवन दिलें मोगळ्या सोमिया तुजे संवसारी मिसांव केन्नाय खंयच्याय लोकांक निराशेन घालूंक कारण जावंक ना बगार जंय तूं गेलोय जंय तुजें मिसांव केलें जंय लोकांच्या गरजांक तो पावलोय थंयसर बरवसो उदेलो थंयसर निराशी जाल्लें मन काळीज उक्तें जालें थंयसर तुजो सांगात भरपूर आशिर्वाद थंयसर गूण जावची ती सकत थंयसर सर्व रितीची बरेपणां तांणी अनुभव केली मोगळा सोमिया ह्या दोनूय काळार तुजेर पातयेवन जिवोवच्या आम्हा सर्वांक आमी संपूर्ण काळजान मनान आमचे जिविताचें समर्पण करता आसतना तोच सांगात तीच पवित्रात्म्याची कृपा आमच्या जिवितांत तूं दिताय त्याच सक्तीन आमी सदांच बरोवन मुखार सरोंक तूं आमकां आदार दिताय पळय सोमिया सदांच तूं आमचे संगी आसाय म्हणलें सर्व रितीनी दाखोवन दिताय मोगळ्या सोमिया तूं जावन आसाय काकुळटीचो सागोर हर एका गरजेवंतांतय तुजो सांगात आनी आदार भरपूर मापान वळटा तुज्या मोगाचेर उंच साकलेल्या हर एकल्यातय ती मोगाची सांकळ आनीकी गुंडायेन अनुभव करूंक प्रयत्न चलता त्या खातीर
जेन्ना आमी तुजें उतर पवित्र पुस्तकांत आटापलेलें आसा, तुज्या मिसांवाचें पयन खरी एक रितीन त्या मिसांवांत बाबार्थी जिविताक लक्ती जाल्ल्यो संगती तुवें त्यो दिलाय, त्यो आमी वाचता आसतना नियाळटा आसतना जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करता आसतना देवा बापात हांव वाळिल्ली ती मोगाची सांकळ आमच्या जिवितांत आनीक वाळटा। ती मोगाची रूच आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक शकता। तेंच आमच्या जिवितांत आठवून आज तुजे समकार आमी आसांव सोमया। खरी एक रितीन आमकां तुवें तुज्या मोगान बरलाय। आयच्या ह्या आधुनीक काळाच्या जिविता पयणार देवा बापान पाठयलेलो हरी एक आशिर्वाद आमकां रचलेल्या बापाचें उदार देणें म्हणलें मानून घेवंक तूं आमकां आज शिकयताय सोमया। त्या खातीर जाणवायचो ग्रंथ आयच्या दिसा दुसऱ्या अध्यायांत 23वें वाक्य थंयसर म्हणटा, देवान आमकां अमर जिविता खातीर रचला, आपलें सैब सारकें स्वरूप आमकां दिलां। वय सोमया, तें सारकें स्वरूप घेवन ह्या संवसारांत आमी आमची जिणेची येताव, आमचें काम करताव, आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडताव, आमचें जिवीत कुटुंबाक आदार दिवन कुटुंबाच्या सदांचें बरेंपण आशेवन आमी जियेताव। आनी हरी एक रितीन थंयसर जियोवच्या त्या कश्टांत थंयसर जियोवच्या त्या जिविताच्या पयणार थोडे फावटी कश्ट आसात, थोडे फावटी पिडाशिडा आसा, थोडे फावटी आमी चिंतिल्लें जारी जायना, थोडे फावटी म्हजी योजना निर्फळ जातात, थोडे फावटी म्हज्या जिवितांत आशिल्ल्या प्रकार संगती चलनात, सर्व संगती यशस्वी जायनात, सर्व संगतीने म्हज्या जिवितांत निराशेचो मनोभाव थोडे फावटी आयिल्लोय आसा। पूण मोगाळा सोमया, जंय तूं गेलोय थंयसर निराशेचें वातावरण नपयसलें, जंय तूं प्रवेश जालोय त्या कुटुंबांत संतोष लाभलो, जंय तुवें तुजो आशिर्वाद पाठयलोय थंयसर बरेंपण जालें। आज म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या जिवितांत तूं प्रवेश कर सोमया। म्हज्या जिवितांत तुका आद्यता दिवंक म्हाका शिकय। म्हज्या जिवितांत मागण्याचो प्रभाव, बावडताच्या आचरणाचो प्रभाव सडीत आनी सडीत मापान सोडोवन दी। तुजे सरशीन येवच्याक म्हजें काळीज लालेव दी। तुजे संगी म्हजो वेळ करसून म्हज्या जिविताच्यो दिसपट्ट्यो संगती बापाक मानता तसल्यो जावन जियोंक म्हाका तूं कृपा दी। मोकळ्या सोमया, तूं केन्नाय म्हज्या जिवितांत पयसरसो जिविताचो सोडवणदार न्ही, बगार हरी एक रितीन म्हजे संगी एकवटोवंक आवडूंसो जिविताचो धणी, जिविताचो सोडवणदार। त्या आशेन म्हजी जिणी तुका हांव समर्पिता। कीर्तन 30:4 वाक्य 17-19 Psalm 34 verses 17 to 19। नितीवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता। दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता। नितीवंत मनशांचेर येता ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता। मोगडा सोमया, दिसपट्ट्या जिविता वाटेर आमच्या गरजांक कान दिवन आमकां सदांच तुज्या मोगान आनी आशिर्वादान तूं भरताय। देवाचो पूत तरी एक साकरान करचें काम, सेवेक आपली जिणी सरी करून तुज्या संवसारी मिसांव पयणार तुजो पाटलाव करून आयिल्ल्या तुजे संगी सडीत आनी सडीत मापान वेळ करसूंक आशेल्ल्या हरी एकल्या लोकांक तुज्या सेवेत हांव भरपूर मापान बरेपण पाठयलें। आनी तुज्या मिसांवा मुखांत सर्गीचो बाप कितलो कणवळो आनी दयाळ, आनी त्या कणवळायन आनी दयाळायन आमकां सर्वांक तो आरावन धरता म्हणलें तुवें तुज्या जिविताच्या पयना मुखांत रुजू करून दाखयलें सोमया। हांव आनी बाप सदांच एकवटून आसा, तो अगाध संबंध आमच्या जिवितांत घट आसा, आनी त्या संबंधान
त्या संगातपणान म्हजें संवसारी मिसांव हांव करून आसा म्हणलें तुवें संवसाराक विशेश करून पाटलाव करना आयिल्ल्या हर एका लोकांक तुज्या आपोस्तलांक दाखोवन दिलें. त्या खातीर ताबोर पर्वतार तो सर्गीचो वैभव आपोस्तलांच्या जिवितांत तुवें दाखयलोय. तो वैभव म्हज्या जिवितांत निरंतरी दाखय सोमया. हांवें तुज्या जिवितांत मेथेर जावन सदांच ती तुजी जिवितां चाल म्हज्या जिवितांत आपणावंक म्हाका तुवें करपा दिल्याय. जाणवायेच्या ग्रंथांतल्याचें पयलें वाचप आमकां आपल्या स्वार्था वरवीं देवा बापाचे कुशे विरोध वेचे वरवीं तें स्वातंत्र्य आनी तुजो मोग सांडलेलें जिवीत कितें आसा तें नियाळोवंक उलो दिता. थंयसर आमच्या जिवितांत सबार रितींची तपासणी जाता. थंयसर बदलावण हाडूंक हर एक रितीन हांवें प्रयत्न करीत जाय म्हणलें जाणवायेचो ग्रंथ म्हाका स्पश्ट करता आसतना म्हज्या काळजांत मोगाळ सोमया तुका जागो दिवंक म्हाका शिकय. म्हज्या जिवितां पळयणार तूं सदांच आसाय म्हणलें. जशें शिसांक तुज्या जिवनपणा वरवीं पवित्रत्म्याची देणी तांच्या जिवितांत लाभता आसतना ती पवित्रत्म्याच्या सक्तीन बरोवन धैर्यादीक जाता आसतना तांच्या जिवितांत लाभलें. तशेंच म्हज्याय जिवितांत तो मोग सदांच अनुभव करूंक फावो जावं दी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचो जेजू सदांच आमच्या जिवितांत आसा. आमचो जेजू सदांच आमकां तसो आदार दिता. तर गावया आमी गीत जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वोदा. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वोदा. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यान आणि माज्ञान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. ध्यान आणि माज्ञान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. कुळदार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो दाखयता. जेजू कुळदार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो दाखयता. हक्काच्या कोणाक बुडून आसलेल्या आत्म्या मोज्यातून नितळ तो करता. हक्काच्या कोणाक बुडून आसलेल्या आत्म्या मोज्यातून नितळ तो करता. हालेलुया 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 हालेलुया. ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. जिवितान दंडची मेटा भद्र कडपावय तो रावयता. म्हज्या जिवितान दंडची मेटा भद्र कडपावय तो रावयता. नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यात एक नवो गायन तो गावयता. नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यात एक नवे गायन तो गावयता.
ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया हालेलुया 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 मोगाळ सुमिया मनशाची जिविता साल सबार रितीने देवा पापात हांव पयस सरलेल्या वेळार आपल्या रसनारात हांव पयस वचोंक आनी देवा बापान रचलेल्या क्षणीक संवसाराच्या संगतीक आशा कुशलायेक लबदोन आपली जिणी नासाच्या वाटेन सोमकोंक कारण जाल्ल्या वेळार तांणी कश्ट भोगले शिक्षा अनुभव केली हर एक रितींचो बंदड तांच्या जिवितांत उदेली पण मोगाळा सुमिया लोकांक आपल्या कर्तृत्वाचे सुरसुरे भोगता आसतना थंयसर आपणाक समाधान ना संतोष ना तृप्ती ना ददोसकाय ना म्हणलें स्पश्ट जाता आसतना आपल्या रसनारान कितें बरें केल्लें ताचो उगडास आयलो तेदना आपल्या जिविताचो कांटाळो आयलो आपल्या जिविताच्या चालीचो कांटाळो आयलो तेदना रडण्या रुदानान सर्वेस्परा बापाचें बरेंपण आनी समाधानाचें जिणें जियोंक मुखार आयलीं त्या खातीर जाणवायेच्या ग्रंथांत आमी वाचता प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात कसलेच दग्ध तांकां लागचे नात पळय सुमिया प्रामाणीकपणान जियेल्ल्या तुका देवा बापाचेर विश्वास दवरन सदांच बापाच्या खुशे प्रकार जियेल्ल्या तुकाय सबार रितींचे विरोधपण लाभलें सबार रितींच्यो अडखळी लाभल्यो पूण सदांच बापाचेर केंद्रीत जाल्ली तुजी दिश्ट पयस करिनासतना विश्वासीपणान तुजें मिसांव केलें मोगाळ सुमिया म्हजें जिवीत बापाचें एक वर्तें देणें आनी एक बेसांव म्हणलें समजून घेवन ह्या वक्ता म्हज्या जिविताचें समर्पण हांव करता आसतना म्हज्या जिवितांत तुजेशी येवंक तुजे थंय समाधान आसा संतोष आसा तृप्ती आसा दादोसकाय आसा म्हणलें समजून घेवन निरंतरी तुजी स्तुती गावन तुजो आदार मागून तुज्या खुशे प्रकार हे म्हजें जिविता पळयन चमकोवंक म्हाका कृपा दी हर एक रितीन मोगाळ सुमिया म्हज्या जिवितांत सबार रितींच्या आशिर्वादान बदलाय म्हाका केदींच उणेंपण अनुभव करूंक तुवें अवकाश कर दिवंक नाय थोड्यो फावटी निराशी आळसायेचे मनोभाव उदेल्यारी परत जागृत जावंक आनी तुजेशी फाटी येवंक तुवें म्हाका अवकाश दिल्याय आज सेवेच्या मनोभावान आनी विशेष करून म्हज्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळ पेल्याच्या बरेपणाकी खांद्याक खांद दिवन हांवें म्हजी जिणी जियोंक तूं आपयता आसतना तुजो मोगाळ सांगात अनुभव करूंक हांव वाशेतां सुमिया मोगाळ भवनो आनी भयणीनो ह्या वक्ता आमच्या जिविताचें समर्पण करया आमचें वैयक्तीक जिवीत उक्तें करन सुमयाक आमी दिवया आमचो सुमी आनी आमी आमची जिणी कितें म्हणलें बऱ्यान जाणा आसांव दुसऱ्यांक ती कळीत ना जावंक पुरो पूण म्हाका ती बऱ्यान कळीत आसा म्हज्या खंयच्या जिविताच्या गणितांक म्हज्या खंयच्या जिविताच्या निर्धारांक सुमयाचो आदार जाय जय सुमयाची कृपा जाय जय खंयच्या सर्व संगतींत हांव म्हाका सुटका लाभ जाय खंयच्या सर्व संगतींनी म्हज्या जिवितांत बरेंपण जाय जय तें हांव बऱ्यान जाणा म्हजो सुमी जाणा पूण तो म्हज्या तोंडांतले म्हज्या काळजांतले अत्रेक ताच्या पांयां दवरूंक आपोवणें दिता तर ह्या वक्ता म्हज्या वैयक्तीक जिवितांतल्यो सगळ्यो संगती आमी ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार समर्पिया नियाळी आमी आमच्या कुटुंबाच्या साद्यांचें जिवीत आमचें कुटुंबाचें जिवीत
सबार पावटी थंयसर समाधान ना, संतोष ना. सांगात आमी आसाव, एकामेका संगी जियेताव, पूण थोड्यो पावटी एकामेका संगी उलोवणें ना, एकामेकाक समजून घेवचो मनोभाव ना, एकामेकाक अर्थ करून काण घेवन ताका आदार दिवचो मनोभाव ना. विऱ्यार आमी जाताव, बेजारायन आमी भरताव, कोणाचो गिराग कोणा वयर आमी काडटाव. सबार पावटी भुरग्यांक एक देख दिवंक आमी सुकताव, युवजणांक एक देख दिवंक आमी सुकताव. आयच्या दिसा विशेश करून भुरग्यां खातीर आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबांनी भुरग्यांक देवान फावो केल्ल्या खातीर ताका अर्गां दिवया. भुरग्यां द्वारे सबार रितीन थंयसर आशिल्लो संतोष व्यक्त जावचे आमी पळयताव. ल्हानशीं भुरगीं घरांत आसात तर तो थंयचें वातावरण वेगळेंच, थंयसर जावचो संतोष आनी आमच्या निराश जाल्ल्या मनाक मेळचो तो संतोष थंयसर दुसरोच. विशेष करून आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागया, तांच्या जिवितान आडवाटेक वचनासतना, वायट संगतीक बली जायनासतना बावडताक आद्यता दिवन जियोंक आमच्या जिवितांत हांव देख दिवच्याक आमकां तो साक्रामेंतांतलो जेजू आशिर्वादीत करून दी म्हण आमी ह्या वखदां मागया. समर्पी आमची फिरगस कुटुंबां, आमचे शेजार आनी आमकां मेळची हर एक व्यक्ती, आमी काम करचो जागो, हर एक साक्रामेंतांतलो जेजू आशिर्वादीत करता, हर एक रितीन आमकां तो आदार दिता. तर ह्या वखदां आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया आमी गीत, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका तो आपयत आसा. कश्टान नश्टांक संपडल्या म्हाका, मोतीची इजा भोगतेल्या म्हाका, शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपांत तो आपयत आसा. म्हणून गीत आमी गावया आनी आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या वखदां आमी करया. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका आपयत आसा. कष्टानी नष्टां संपडल्यानो, मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टानी नष्टां संपडल्यानो, मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान तुमकां तो आपयत आसा. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान तुमकां तो आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, म्हाका आपयत आसा. पातकाच्या कणकान बुडोन आसा, बरवोस सांडून रोडोन बसच्या. पातकाच्या कणकान बुडोन आसा, बरवोस सांडून रोडोन बसच्या. विश्वास पाकोन रक्षण दिवच्या, तुमकां तो आपयत आसा.
विश्वास पाकोन रक्षण दिवचा तुमकां तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो शिसांच्या जिवितांत जेजून मजतदाराक पाठयलो तो पवित्र आत्मो सदांच तांची जिणी पवित्र करतलो तांकां धैर्यादी करतलो केदींच भियान कंगाल जावन पळापळ घेवन तांची जिणी जियोंक तांकां साध्य करचो ना म्हणलें चिंता तांच्या मतींत घालें आनी पेंतेकोस्ता दिसा एक वर्तें अजाप शिसांच्या जिवितांत घडलें मागणें करून आसतना हर एक रितीन आपल्या आत्मीक आचरणारी भावार्थांत वाडावळ घेवंक सांगाता ते आसल्या वेळार पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां लाभली तोच पवित्र आत्मो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमच्या सुमयान आमच्या जिवितांत पाठयला त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बरोवन आमी सदांच आमची जिणी भावार्थाची करूंक कृपेची करूंक दैवीक शक्तीन बरोवंक आमकां तो आपोवणी दिता तर ह्या वक्ता पवित्र ते लावणे मारी फात आमच्या जिविताचेर पवित्र आत्म्याची कृपा मागता आसतना पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया सर्व रितीनी जेजून बसयल्लो मजतदार आमच्या जिवितांत जिविताच्या हर एका घडयेनी आमकां आदार दिवन दी आमी वायट करता आसतना पयस देवाच्या सांगतपणांतल्यान पयस सरता आसतना तो आमकां जागोवन दी आमच्या अंतस्करणाचो ताळो सदांच आमी आयकून भावार्थाक वेंग मारोवंक हो पवित्र आत्मा आमकां जिवाळ करून दी म्हण ह्या वक्ता मागया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत गावया सर्गींत हांव देवोन ये पवित्र आत्म्या आमकां तूं पवित्र कर ह्या वक्ता चालान येवन आमी पवित्र तेलाची मागणी आमच्या जिविताचेर हांगसर असले आसाक बाप करता आसतना त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या काळजान आमच्या जिवांत आमी बघया सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र संवसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय
सर्गी भद्राक आमी पावस संसारी पळयणार आमच्या सर्गी वाटेन तूं चल सर्गी भद्राक आमी पावस सर्गी तांव देवून ये दैवीक आत्म्यां पवित्र सर्गी तांव देवून ये दैवीक आत्म्यां आमकां पवित्र संसारांतल्या पलांका पातका वरवीं कुर्डी जाल्या आमची मोग काळजां मोना जाल्या धारू माया मोगान आमकां जियेंक शिक मोवाळायेन आमकां दयाळ आमकां कर जिनी शांती समाधानीन सर्गी तांव देवून ये दैवीक आत्म्यां पवित्र सर्गी तांव देवून ये दैवीक आत्म्यां पवित्र मनीस रचणाराक विसरता पातका काळो कांतो निसन पडता देवा थंय जो मनीस जियेता ताका ससान जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमच्या सदांच फुलय पविजीनी जियेंक शिक सर्गी तांव देवून ये दैवीक आत्म्यां पवित्र सर्गी तांव देवून ये दैवीक आत्म्यां पवित्र मोगाळ भवन आनी भयणीनो पवित्रत्म्याच्या सक्तीन आमच्या सुमयान आमकां बदला सर्व रितींनी तसो संगात आमच्या जिवितांत दिला आनी हर एक रितीन आतां आपले आशिर्वाद आमी सर्वांक पाठोवंक तो वेता आसतना आमच्या जिवितांत सर्वेस्पराचो आशिर्वाद अति महत्वाचो संवसाराच्या स्थापने आदी थावन हर एक रितीन सर्वेस्परान ताचो आशिर्वाद संवसाराचेर पाठोवन प्रत्येक रितीन इस्रायल परिजेच्या जिवितांत जेन्ना निज रितीन सर्वेस्पराचो आशिर्वाद बघून तांची जिणी देवान दाखयलेल्या वाटेने समकोन आसली त्या दळ भरपूर मापान ताचो सांगात जैत यशस्वी लाभली आमच्या जिवितांत भावार्थाक आद्यता दिवन सोम्याचें नांव आमच्या जिबेर वोंटार गजोवन सदांच आमच्या जिवितांत आमकां दिल्लें पवित्र पुस्तकांतलें तें उतर पाळणं ही आमची संवसारी जिणी जियेत आसतना देव तसो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत पाठयता आनी हो आशिर्वाद आयच्या दिसा साक्रामेंतांत हजर आसतो जेजू आमचेर पाठयता आसतना आमच्या काळीज आनी मौन ह्या साक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद जोडच्याक तयार करया गावून गीत येद्या व्हडा साक्रामेंताक
Jedevoda sakramenta sastanaman koruya purviliatarupa bola novioritiadaria solvon vecha Astat Vishwa Bhavarta Tembol Divya Zashem Bapa Tashem Sputa Ullasani Stutiza Podvi Mahima Sasta Sasta Yekastayan Sita Tuta Dokhantan Spirita Samasami Navarta Amen. प्रार्थूया ये देवा येशू ख्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडा सोय आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सरको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी राज करता आयज ससनाच्या ससना Amen. तुका सोम्या वर्गादिता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक प्रगट करता तुका सदा सुन्ना भरता अर्गा तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पोवी जाऊ गवंता तुझा सोम्या वर्गादिता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक प्रगट करता तुका सदा सुन्ना भरता मोगाळ पुता सोबे Aumbar mori आशीर्वादी जे कृपेन निरंकार आमचे देवा आमचे सनंतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.